भांगराचे मोल सोमारा सगळ्यांत चड वाडले। इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनाच्या संकेतथळाप्रमाण 9 जानेवारीक बुलियन बाजारात भांगर 749 रुपया वाढून 56,336 रुपया जाले। ताच्या आदी ऑगस्ट 2020 वर्सा भांगराचे मोल वाडिल्ले। त्या वेळार 10 ग्राम भांगराक 56,200 रुपया फारीक करचे पडटाले। तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण अंदू भांगराचे मोल 64,000 मेरेन पावपाची शक्यताय आसा। अर्थीक अनिश्चिततायेक लागून RBI सारकिल्या संवसारभरांतल्या एपेक्स बँकेनी भांगराची साठवण करपाक सुरवात केल्या। केडिया एडवायझरीचे संचालक अजय केडिया हांचे म्हायती प्रमाण केंद्रीय बँकांनी भांगर विकतें घेवप हो एक सकारात्मक संकेत। हाका लागून भांगराच्या दराक आदार मेळटलो। केडिया हांच्या म्हणण्या प्रमाण 2023 वर्सा भांगराचे मोल 64,000 मेरेन पावतले।